बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ बापा, तुझ्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत उत्तमीक वाड जावंक आमकां आडकुळ्यो आसा ती ओळखूंक, ते कुशीन काडूंक तुजे कृपेन आमकां आदार दी. मोगाळ माये, माग आमच्या पासत आमची उत्तमीक वाड जावचे खातीर, तुज्या पुताक ओळखूंक पावचे खातीर. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जपूचे जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जपूचे जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जपूचे जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आमी पापयां खातीर विनोती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदयांत आनी सदांच सर्वथा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या बाबडीनो, आयज आमी हाचेर नियाळ करुया. कित्याक लागून आमच्या जिवितांत आमी जायते प्रयत्न करता, मागणी करता, आमी विनोदी करता, जायते तरेचे रितीरान वांटो घेता, पूण जायते आमची हे प्रयत्न निर्फळ कशे जातात. आमची उत्तमीक वाड जायना. कित्याक लागून काय? कित्याक म्हज्या जिवितांत हांव प्रयत्न करता पूण फुडें पावना. एके भाशेन बांदून कसो उरता. थोडी त्योच वडावण्यो, त्योच संवयो, त्योच पातकां. आमचे कुमसार जर आमी एक पावटी रेकॉर्डिंग केलें जाल्यार फुडले पावटी आमी कुमसार करता तेन्ना चडशीं तीच पातकां. कित्याक लागून काय? कित्याक मोगाच्या बाबडीनो, आमी हें समजुचें की भावार्थ पयले सुवातेर एक देणें, देवाचें देणें. The Catechism of the Catholic Church also tells us that faith is a gift from God. देवाचें देणें. पूण फकत हें देणें आमकां मेळना देखून आमी हें उतर आयकता, आमी मिसान वांटो घेता, आमी मागणी करता, तिर्स करता, सगळें करता. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे फकत भावार्थ आसूनच पुरो जायना. आमी आमचे आत्मीक वाड कित्याक जायना, नाजाल्यार आमचें भावार्थाचें पयण कित्याक फुडें पावना, हें समजूंक आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. आनी हें आमी देवाचें उतर आमी वाचुया. भाग्यून पावलून तिमोथाक बरयल्ली चिठींतली पयली चीट, पयलो आवेसवर 19वी ओळ. 1 Timothy chapter 1 verse number 19. देवाचें उतर अशें म्हणटा, भावार्थ आनी नितळ अंतस्कोन तुज्या झुजाची हातयारां जावची. आपले अंतस्कोन कुशीन काडून दवरलें देखून कांय जाणां तांचे भावार्थाचें तारूं फुटून बुडलीं. भावार्थ आनी नितळ अंतस्कोन तुज्या झुजाची हातयारां. मोगाच्या बाबडीनो, फकत भावार्थ न्हय, पूण भावार्था बरोबर नितळ अंतस्कोन. चालते अंतस्कोन न्हय, कसलेय अंतस्कोन न्हय, नितळ अंतस्कोन, अ क्लियर कॉन्शियन्स. आनी हे नितळ अंतस्कोन समजूंक आमकां, नितळ अंतस्कोन आमच्या जिवितांत हाडूंक, एके भाशेन तयार जावंक आमकां अंतस्कोनाची आकारणेची गरज, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियन्स. कित्याक आमचे अंतस्कोन जायते पावटी मेळे जाता. आमचे अंतस्कोन ह्या संवसाराचे ताळे आयकून इट इज नॉट क्लियर. एंड वॉट इज कॉन्शियस? अंतस्कोन म्हणजे कितें? आमी अंतस्कोन समजूंक आमी एक उदाहरण घेवया. आतां हांव उलयतां ह्या कॉलर मायकांतल्यान उलयतां, पूण तूं आयकता तेन्ना आवाज खंयच्यान येता. आवाज येता घोडयेक तुज्या मोबायलाच्या स्पिकरा वयल्यान, आवाज येता घोडयेक तुज्या कंप्युटराच्या स्पिकरा वयल्यान, आवाज येता घोडयेक तुज्या टीव्हीच्या स्पिकरा वयल्यान. सो the sound, the speaking is here, the voice is there. त्याच भाशेन अंतस्कोन जावन आसा देवाचो स्पीकर, देवाचो साऊंड बॉक्स. देव उलयता पूण आयकूंक येता आमकां आमचे भितर. We can listen to the voice of God deep within us, and that is what the Catechism of the Catholic Church says. The conscience is where God meets man deep within himself. अंतस्कोन जंय देव मनशाक भेटता. पूण
हे अंतस्कोन जोर देवाचो ताळो खरेपणी आमकां कळयतले जाल्यार ती अंतस्कोनाची आकारणी जावची गरज. दॅट्स वाय वी नीड अ क्लियर कॉन्शियन्स, अ कॉन्शियन्स विच इज क्लियर, विच अलाउज. आतां समज उजवाड पडटा एका आरशाचेर, एका जनेलाचेर, आनी हे जनेल तर सारकें मेळ्ळें आहा, ताचेर चिकोल लागला, रेब लागला, उजवाड भितर पासार जातलो काय? Will all the light pass through, or will it be some light with some shadows? उजवाड थोडो पूण थोडे सावळी त्या उजवाडाची. त्याच भाशेन मोगाच्या बाबडीनो आमच्या जिवितान जेन्ना अंतस्कोनाची आकारणी जावंक ना, अंतस्कोन जेन्ना नितळ करूंक ना, अंतस्कोनाची तयारी जेन्ना जावंक ना, तेन्ना आमकां देवाचो ताळो पूर्णपणी संपूर्ण ताळो आमकां आयकूंक मेळना. फकत मे बी वी हियर सर्टन थिंग्स, but certain things are distorted, certain things are not clear, certain things are not understood. आणि ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो आमकां फुडें ताचें कितें घडटा, अंतस्कोन कुशीन काडून दवरून म्हणटा बागेवन पावलो तिमोथाक, शिडकायतात तिमोथाक. तिमोथ देवाची उतवार पुरगुडटालो, तिमोथ देवाचो वावर कोत्तालो, तिमोथ आत्मीक जिवितान वाडूंक प्रयत्न करतालो आनी वाडटालो. पूण आतां बागेवन पावलो ताका शिडकायता आनी म्हणटा, पळे अंतस्कोन कुशीन काडून दवरून थोड्या जाणांनी तांचें बावाडताचें तारू फुटून बुडलें. अंतस्कोन कुशीन काडून दवरून जेन्ना अंतस्कोनांतल्यान ताळो सारको येना, जेन्ना अंतस्कोनांतल्यान देवाचो ताळो पूर्णपणी येना, आमी आयकूंक तयार जायना. वी डू नॉट लिसन टू द वॉयस ऑफ कॉन्शियन्स, वी डू नॉट पे अटेन्शन टू द वॉयस ऑफ गॉड कमिंग थ्रू द कॉन्शियन्स. आमी कुशीन काडून दवरता आनी मागीर मोगाच्या बाबडीनो हळू आमच्या बावाडताचें तारू जें आलतडीतान पोलतडी वचूंक भायर सरलेलें तें फुटून बुडटा. जायते जाणांनी घडयेक टायटॅनिक हें पिक्चर पळयलां आसतलें. हे दें व्हडलें तारू, such a large ship, it got out from port and it was going to its destination. आमी मोगाच्या बाबडीनो आमी ह्या संवसारांत आमी जिवीत जियेता, पूण आमी पोलतडी वेता, we are going to our destination which is eternity. We are going to our destination which is heaven. We are all called and we are all invited. आमकां सगळ्यांक आपोवणी आहा, आमंत्रण आहा, आनी आमी भायर सरल्या. आमचे जिविताचें तारू वेता फुडें, पयण चालू आहा, पूण आमी चोत्राय दवरचें कितें तर कशें तारू बुडटा काय, या तर भितर कितें प्रश्न जालो आनी ताका लागून तारुआंत उदक भरलें आनी मागीर तें तारू तें उदकाच्या पेजान तें भितर तें सारकें भरलें आनी मागीर तें बुडलें. भायर तावन कितें तरी लागलें, समथींग हिट इट फ्रॉम द आउटसायड. जशें टायटॅनिक या तारू ताका अशें घडलें. भायर तावन द आयसबर्ग हिट द शिप and pierced the ship and the waters entered inside. मोगाच्या बाबडीनो इगोर्ज मात आमकां शिकयता, आमकां तीन दुस्मान आहात. फर्स्ट वी आवरसेल्व्स, आमीच. तीन दुस्मान, आमीच पयलें दुस्मान. दुसरें म्हळ्यार संवसार, तिसरो म्हळ्यार सैतान. ourselves, the weakness, the concupiscence that is within, the world and Satan. आनी मोगाच्या बाबडीनो भितर तावन भितरलो दुस्मान जावं भायलो दुस्मान जावं घडटा कितें, तारुआक बुराक पडटा. आनी तारुआक बुराक पडल्या उपरांत भायलें उदक भितर सोदता. म्हणजे आमच्या जिवितान मोगाच्या बाबडीनो ह्या बुरकाक लागून अंतस्कोन कुशीन काडून दवरता तेन्ना बुराक जाता आनी संवसाराचो लोट भितर लागता. when the conscience is not listened to, अंतस्कोन जेन्ना आमी कुशीन काडून दवरता, जेन्ना अंतस्कोनाचो ताळो आयकूंक आमी फाटीं रावता, जेन्ना अंतस्कोन आमी कुशीन काडून दवरता, तेन्ना उगडास दवर आमकां संवसाराचो लोट, संवसाराचें उदक, वादळ सगळें भितर येता तें आमकां समजोचें ना. आनी हळू ह्या पेजान आमचें तारू, बावाडताचें तारू फुटून बुडटा. We will not recognize the voice of the world which is leading us to destruction when we stop listening to our conscience. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो आमी देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता जायते जाण देवाच्या उतरान पासून आमकां मेळटा, जायते जाण
ताणी आपलें भावार्थाचें जिवीत सुरू केलें, भावार्थाचें जिवीत बरे भाशेन सुरू केलें, पूण भावार्थाचें जिवीत हळू हळू तांचें मोगाच्या बाबडीनो भावार्थाचें तारू फुटून बुडलें. There's an example in the Bible. आनी देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां एक उदाहरण मेळटा. There was a disciple of Saint Paul. आनी एक ताचो सांगाती, the disciple of Saint Paul called Demas. Demas नांवाचो एक ताचो सांगाती आसलो. आनी आमकां भाग्यून पावलू अशें आमकां सांगता की चिटीन, आपल्या चिटीन म्हणटा, Demas म्हणटा in the letter of Saint Paul to the Corinthians, कोरिंथकारांक बरयल्ली चिटीन भाग्यून पावलू दिमसा विशीं उलयता आनी सांगता, पळय, he says Demas sends you greetings. म्हणजे तो म्हणटा Demas तुमकां आपली पोर बी दिता म्हणटा तो. He says Demas is sending you greetings. And I think, it is the letter of Saint Paul to the Colossians. Coloskarank बरयल्ली चीट. भाग्यून पावलू Coloskarank बरयल्ली चिटीन म्हणटा in chapter number 4 and verse number 14. And verse number 14. तो म्हणटा Luke the beloved physician and Demas greet you. Demas म्हणटा तुमकां पोरबी दिता. पूण मोगाच्या बाबडीनो ह्याच दिमसाचेर नदर मारली जाल्यार या दिमसाचेर नदर मारली जाल्यार आमकां फुडें मेळटा. इफ यू गो टू द सेकंड लेटर ऑफ सेंट पॉल टू तिमोथाक बरयल्ली चिटी, दुसरी चीट, 4वा वेसवोर, 10वी ओळ, फॉर Demas in love with this present world has deserted me and gone to Thessalonica. Demas म्हणटा ह्या संवसाराच्या मोगांत पडलो आनी म्हाका सोडून तो थेसलोनिकेक गेला. म्हाका सोडून तो गेला. मोगाच्या बाबडीनो Demas पावलू बरोबर फुडारी आसलो. पावलूचो शीस आसलो. बागेन पावलूची मिलाग्री ताणें पळयल्ल्यो. बागेन पावलू बरोबर देवाच्या उतर गुडीक परगुट्टालो. बागेन पावलू बरोबर गुडीक तो देवाचे उतर परगुटल्या उपरांत मिलाग्री उत्सुर्य विस्मिता पळयतालो. पूण होच Demas जेन्ना बागेन पावलू दुसऱ्या आपली चीट बरयता तिमोथाक जाणटो मनीस जाल्लो, आतां जायती वर्सां उपरांत Demas ताका सोडून संवसाराच्या मोगान पडोन गेल्लो. ताचें भावार्थाचें तारू फुटून बुडलें. तिमोथ उरलो. ताका लागून आयज आमी ताका बागयोन तिमोथ म्हणटा. Demas गेलो. ताका लागून ताचो इतिहासान आमी कांयच ताचे विशीं आमी वाचोना. फकत देवाच्या उतरान आमकां मेळटा पावलूक तो सोडून गेलो. पावलूचो सांगात सोडून गेलो. येदो व्हडलो दोरदूत, येदो व्हडलो अपोस्ल, इतल्यो मिलाग्र्यो, इतली उत्सुर्यां, इतले देवाचें उतर ताणें बरयल्लें, इतली ताका भाग मेळ्ळेले, हे भाग सोडून तो गेलो. तुज्या जिवितांत तुका असले भाग मेळ्ळ्यात काय? तुज्या जिवितांत तुवें मिलाग्र्यो पळयल्यात काय? तुज्या जिवितांत देवाचें उतर तुवें घेतला काय? देवाचे गूण, देवाची देणी तुका फावो जाल्यात काय? देवाचे आत्मो, देवाचे आसणे तूं अनुभवला काय? हे सगळे अनुभवल्या उपरांत आयज Demasa भाशेन आमी संवसाराच्या मोगांत पडल्यात काय? कित्याक आमी अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक आमी विसरलीं. अंतस्करणाचो ताळो आमी कुशीन काडून दवरलें. आनी मोगाच्या बाबडीनो तुजें तारू आनी म्हजें तारू आयज वी हॅव सेट आउट फ्रॉम पोर्ट. आमी भायर सरल्यात. आलतडीतान पोलतडी वचूंक, ह्या संवसारांतावन स्वर्गार वचूंक आमी भायर सरल्यात. पूण वाटेर जायते दुस्मान, आमचीच अस्कोतायो, आवर ओन वीकनेसेस, संवसाराचे लोट, संवसाराचे ताळण्यो, संवसाराच्यो वोंडावण्यो आनी त्याच भाशेन सोयताच्यो बुलोवण्यो. All these enemies are facing us. आमी कितें करतले काय? आमी तिमोथा भाशेन विस्वासी उरतले काय Demasa भाशेन अविस्वासी जातले? आमी तिमोथा भाशेन जेजू फाटल्यान आमी चलत रावतले काय Demasa भाशेन आमी जेजूक विसरतले काय? उगडास दवर. जेजून आमकां जोण एकल्याक खेरीत आपोवणें दिलां, खेरीत आमंत्रण दिलां आपल्या सुर्गींच्या राजान.
आनी ताका लागून आमी हें पळयन सुरू केलां आनी हें पळयन सुरू करून आमी विश्वासी रावंक आमकां सर्वीस पोर देव आपयता. God calls us to be faithful. God calls us to always honor Him and to be faithful to Him. God calls us to listen to our conscience. God calls us to purify our conscience, to form our conscience. अंतस्करणाची आकारणी करूंक देव आपयता. अंतस्करणाची आकारणी केल्या उपरांत तातूंतल्यान येतल्या ताळ्याक देव आमकां आयकूंक तयार राजी करता. मोगाच्या बाबडीनो, आमी जायते फावटी देवाची उतर आयकलां. रोमकारांक बरयली चीट 10 वोळ भावार्थ आमकां मेळटा देवाची उतर आयकता हांव तेन्ना. फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ आमकां मेळटा देवाची उतर आयकता हांव तेन्ना. तर हो एक फकत आयकल्यार पुरो काय? आयकोन आपुणूच भावार्थ येता काय? आपुणूच भावार्थ उत्पन्न जाता फकत आयकल्यारूच? वॉट इज अ प्रोसेस? कशी हें घडटा हें समजूंक आमी सोफोनियस प्रवादेच्या पुस्तकान आमी वचुया. सोफोनियस प्रवादेच्या पुस्तकान 3 वेसोरान इन द प्रॉफेट Zephaniah chapter 3 and verse number सोफोनियस प्रवादेच्या पुस्तकान 3 वेसवर आनी पयली आनी दुसरी वोळ. फितूर आनी बोश्टायलेल्या शाराचें कोटा जुल्मी शाराचें कोटा ताणें म्हज्या उल्याक कान दिवंक ना. फर्स्ट, म्हजें शिस्त खालतीकायेन मांदून घेवंक ना. सेकंड, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक ना. थर्ड, आपल्या देवासुरशी केदनाच येवंक ना. चार वस्तू. पयले सुवातेर जेरुसलेम शारा विशीं हें उतर. हें जेरुसलेम शाराचें नांव काडून तुजें आनी म्हजें नांव घालूंक थंयसर जाता. तुवें आनी हांवें. ताणें म्हणटा म्हज्या उतराक कान दिवंक ना. दुसरें, म्हजी शिस्त खालतीकायेन मांदून घेवंक ना. खालतीकायेन म्हजी शिस्त मांदून घेवंक ना. ते उतरांतल्यान तांकां शिस्त शिकयतालो. ते उतरांतल्यान ताच्या अंतस्करणा वयल्यान तांकां शिस्त शिकयतालो, पूण तांणी तें मानून घेवंक ना. तिसरें, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरूंक ना. सर्वेस्पराचेर तांणी विस्वास दवरूंक ना. कित्याक ती शिस्त मानून घेवंक ना, तांणी विस्वास दवरूंक ना. आनी चवथें, ते केन्नाच म्हाका लागीं सोरूंक ना. दिस इज द प्रोसेस. हें जावन आसा मोगाच्या बाबडीनो वाट जाचे वरवीं एके वाटेन आमचो भावार्थ वाडूंक शकता, दुसरे वाटेन आमचो आसा तो भावार्थ पासून काबार जावंक शकता. एके वाटेन जेन्ना आमी उतर आयकता आनी उतरा वरवीं आमकां जो ताळ येता, ताळ्यांतल्यान आमकां जो शिस्त आमकां मेळटा, तो शिस्त आमी मानून घेता. आनी मानून घेतल्या उपरांत आमच्या जिवितांत आमी कितें मार्गदर्शन आहा तें घेता. वी करेक्ट आवर लायव्स. वी स्टार्ट ट्रस्टिंग इन गॉड मोर. आमी देवाचेर आमचो विस्वास वाडटा. आनी देवाचेर जसो विस्वास वाडटा, आमी देवाक उदीक लागीं सरता. वी कम क्लोजर. म्हणजे आमची आत्मीक वाड जाता. पूण जेन्ना आमी उतराक कान दिना, देवाची उतर आमी आयकल्यार पासून आमी फुडें आमच्या उतराक कान दिना, म्हणजे भितरल्यान अंतस्करणाचो ताळो जो येता, त्या ताळ्याक आमी ते ताळ्या वेल्यान मेळटा तो शिस्त आमी सांबाळिना. वी डू नॉट एक्सेप्ट द डिसिप्लीन, वी डू नॉट एक्सेप्ट द करेक्शन, वी डू नॉट एक्सेप्ट द चेंजीस फॉर आवर लायफ. आमच्या जिविताची बदलणी आमी करूंक शकना, सोदिना. आनी तेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरची ना. आनी तेन्ना आमी देवाक लागीं सरची ना, म्हणजे आमी पयस वेतले. म्हणजे आत्मीक वाड न्हय, पूण आमचें भावार्थाचें तारू फुटून पडटा. आनी हे मोगाच्या बाबडीनो, दिस इज द वे इन वीच वी फॉल अवे फ्रॉम गॉड. अशें आमी देवातावन पयस वेता. अशें आमचे जिवितांत आमी जायते फावटी आमी देवाक आड वेता. देवाक आमी नाकारता आनी देवाक आमी विकून दिता. आनी अशें आमी एक घडणेचेर आमी नदर मारया. आदल्या करारांतले घडणेचेर पयलो राजा इस्रायलाचो पयलो राजा आसलो साऊलू. आनी साऊलू आमकां ही घडणी मेळटा सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 13व्या वेसोरान. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 13व्या वेसोरान आनी 8वे वळींत आमकां ही घडणी मेळटा. 1 Samuel chapter 13, 1 Samuel and chapter number 13 and verse number 8. सामुएलाचें पयलें पुस्तक
आणि 13वा स्वर 8वी ओळ. I read from the English version. I read from the English Bible and then translate it into Konkani. तर मोगाच्या इष्टानो, verse 8. आता सावलू आपले फौजे घेऊन रावला. ओस गोडणी अशी सावलूची राड झुजूंक फिलिस्तीयकार देवाचे पोरजेचे दुस्मान एकठांय जाल्ले. आणि सावलू राजा, सावलू 7 दीस रावलो सामुएल प्रवाद्याक येवंक भेटवणी भेटवल्या उपरांतूच ते झुजाक वचोंक आसले. But now see this. He waited 7 days, the time appointed by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and the people began to slip away from Saul. सावलू रावलो पयलीं. एक दीस सामुएलान म्हणलेलें हांव येतलो, प्रवाद्यान म्हणलेलें हांव पावतलो. सावलू एक दीस रावलो, सामुएल येवंक ना. दुसरो दीस रावलो, सामुएल येवंक ना. तिसरे दीस रावलो, सामुएल येवंक ना. चवथो दीस रावलो. अशें करून करून 7 दीस रावलो. आनी मोगाच्या बाबडीनो, आमकां अशें मेळटा, पीपल बिगॅन टू स्लीप अवे फ्रॉम सॉल. ताचे बरोबर आसले ताचे झुजारी, ताचे सैनीक ताका सोडून वचोंक लागले. हें पळोवन So Saul said, verse number 9, bring the burnt offering here to me and the offerings of well-being. And he offered the burnt offering. As soon as he had finished offering the burnt offering, Samuel arrived. मोगाच्या इष्टानो, सावलू रावलो 7 दीस सोंपोंक ना. 7व्या दिसाक सामुएलान म्हणलेलें हांव पावतलो. पूण सावलून कितें पळयलें? सावलू पळयता ताचे बरोबर आसा ते मनीस वेतात. म्हणजे भायल्यान पळयता, हांव एक झूज कशें जातलें, हाव विल आय बी एबल टू फायट. म्हजे बरोबर म्हजे सांगाती वेतले, म्हजे झुजारी वेतात. हांवें कितें करूंक जाय? आय मस्ट डू समथींग. The word of God spoken by Samuel was wait for 7 days. सामुएलान उतर पुरगोटलेलें देवाचो ताळो ताका दिल्लो की बाबा तूं राव 7 दीस हांव येतलो. पूण तो पळयता 7व्या दिसाक पोरजा गुणगुणटा, पोरजा झुजारी म्हणटात खूंय आहा, जावचें ना, ते दुस्मान चोड आहात, आमचे लागीं झुजूंक जावचें ना. हळू ते पळोवन वचोंक लागता. They start leaving. Saul, instead of trusting in God, trusts in himself. देवाचेर विश्वास दवरचे सुवातेर, देवाचो ताळो आयकुचे सुवातेर, अंतस कोणांतल्यान देव उलयता ते आयकुचे सुवातेर. How do we know? Let us read further. Now, Samuel taka vicharta, what have you done? What is verse 11? Saul replied, when I saw the people were slipping away from me, and that you did not come within the days appointed, and that the Philistines were mustering at Michmash, I said, now the Philistines will come down upon me at Gilgal, and I have not entreated the favor of the Lord, so I forced myself and offered the burnt offering. I read that again. So I forced myself and offered the burnt offering. हांवें म्हाकाच फोर्स केलो. हांव करूंक सोदिनासलो. हांव अशें करूंक सोदिनासलो. हांवें 3 वस्तू पळयले. हांवें पळयलें लोक म्हाका सोडून वेता. दुसरें हांवें पळयलें तूं पावूंक ना. तिसरें हांवें पळयलें दुस्मान तांची संख्या वाडटा. हे 3 वस्तू पळयल्या उपरांत हांवें चिंतलें हांव करूंक सोदिनासलो. माय कॉन्शियन्स वॉज स्पीकिंग टू मी. म्हजें अंतस्करण म्हाका सांगतालें कोरी नाका. माय कॉन्शियन्स वॉज स्पीकिंग टू मी. देवाचो ताळो तुवें सांगलेलें उतर म्हाज्या अंतस्करणांतल्यान म्हाका पुत्तून सांगतालें कोरी नाका. हें तुका तुज्यान करूंक जायना. दिस इज नॉट फॉर यू. तूं यादनीक न्हय. तुज्यान हें करूंक जायना. तेन्ना पासून हांवें म्हाकाच बोड केलें. I forced myself and I offered the burnt offering. हांवें अंतस्करण कुशीन काडून दवरलें. I did because I felt it had to be done. So my dear friends, are you and I keeping aside our conscience? अंतस्करणाचो ताळो येता तो संबंद बरो न्हय. ते इश्टागत बरी न्हय.
ते फ्रेंडा बरोबर गेल्यार तूं पोत्तून बेबदिकायक सांपडटाय, पोत्तून तूं सोऱ्याचे संवयेक सांपडटाय, पोत्तून तूं जुगार खेळूंक लागताय, पोत्तून ते उस्तुरे बरोबर गेल्यार तूं पातखांत पडटाय, पोत्तून तूं मोबायलाचेर चॅटिंग करून तूं तुजे पयशे ओगडायताय, तुजे वेळ ओगडायताय, मागणे करून तुका मेळना. पूण हो ताळो येता कोरी नाका, हो ताळो येता थंयसर वचो नाका, हो ताळो येता ती इश्टागत तुका बरी न्हय, पूण तुकाच तूं फोर्स करून अंतस्कोन कुशीन काडून दवरताय काय? आर यू एंड आय अवेअर ऑफ वॉट इज द थिंग दॅट इज बायंडिंग अस? कितें आमकां सांखळेन बांदता, कितें आमच्या अंतस्कोनाक एक दामता, अंतस्कोनाचेर एक चादर घालता आनी आमकां आयकूंक सारकें जायना. यू एंड आय नो what is holding us, but we are not willing to let go. आमी आमचे अंतस्कोन कुशीन काडून दवरता आनी आमकां जाय तशें आमी करता, जशें सावलून केलें. And what happened to Saul? सावलूची राजवट ताजे कडल्यान काडून घेतली. The kingdom of Saul was taken away from him. आनी मोगाच्या इश्टानो, तुका आनी म्हाका देवान जायते गूण दिल्यात, तुका आनी म्हाका जायते आशिर्वाद बेसांवां दिल्यात, तुका आनी म्हाका देवान जायते तरेचे बेसांवांनी बोलल्यात. ती बेसांवां घडयेक आयज सर्वेस्पोर्ती म्हणटा. जशें सामुएलान सावलूक म्हणलें, जेन्ना सावलून सामुएलाच्या आंगवस्त्राक धरलें, तें आंगवस्त्र पिंजलें, तेन्ना सामुएलान सावलूक म्हणलें, जे भाशेन हें आंगवस्त्र पिंजलें तेच भाशेन तुज्या हातांतली राजवटकी देवान काडून घेतली. आनी आमी जाणात थोड्या दिसांनी सावलूचेर पवित्र आत्मा न्हय, ज्या सावलूचेर पवित्र आत्मा आयिल्लो, ज्या सावलूक मागणी दिले उपरांत पवित्र आत्मो देंवलो, तो सावलू आतां पवित्र आत्म्यान न्हय, ताचेर मेळो आत्मा आयलो. तो सावलू आनी गाडयांगेर पावलो, तो सावलू कुड्ड्या देवाचे पुजेक पावलो, तो सावलू जायत्या वायटाक पावलो आनी तो सावलू निमाणें देवातावन पयस तो सोंपलो. आनी तो नाटकायन बरोवन दाविदाक पासून इतलो तो जिवेशी मारूंक प्रयत्न करी. तर मोगाच्या इश्टानो, अंतस्कोन कुशीन काडून दवरता तो, ताचे भावार्थाचें तारू फुटून बुडटा. गॉड स्पीक्स टू अस थ्रू आवर कॉन्शियस. देव आमच्या अंतस्कोना वरवीं आमचे लागीं उलयता आनी हे अंतस्कोन भोग म्हत्वाचें, जशें हांव म्हणटालो, म्हत्वाचें म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियस, ताची आकारणी. कित्याक आमकां जायते तरेचे ताळे आयकूंक मेळटात, जायते तरेचे ताळे आमकां आयकूंक मेळटा. तेन्ना ह्या ताळ्यांत आमकां देवाचो न्हय पूण संवसाराचो ताळो आयकूंक येता. हाचे वरवीं द कॉन्शियन्स बिकम्स डिफॉर्म्ड. ही अंतस्कोन ताचेर सावडी पडटा, ताचेर मेळेपण येता आनी ताका लागून ती अंतस्कोन जर नितळ जातलें जाल्यार वी हॅव टू कंपेर इट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड. देवाच्या उजवाडाक, देवाच्या उतराच्या स्टँडर्डा प्रमाणे. जशें आतां इंडियेक मोगाच्या बाबडीनो इंडियन स्टँडर्ड टायम आहा. आतां जर घडयाळाचेर हांव टायम सेट करता, हांवें कसोय टायम सेट करूंक जायना. हांवें स्टँडर्डा प्रमाणे जो वेळ आहा, जो टायम आहा, तेच वर तेच मिनटां हांवें सेट करूंक जाय. आतां समज इंडियेक 8 वरां जाल्यात, पूण हांव म्हणटा ना, म्हाका दिसता आयज 10 वरां जालीं म्हणून, आनी हांव म्हज्या घडयाळाचेर 10 वरां सेट करता. आनी हांव जर कोणाक सांगता फाल्यां, बाबा म्हाका उमक्या वेळार म्हाका उडे सांग तूं मेळोंक यो, हांव रावतलो, पूण तो येतलो त्या हांव सांगलेल्या वेळार तो पावसना. कित्याक ताच्या घडयाळाचेर स्टँडर्ड दुसरो, म्हज्या घडयाळाचेर हांवें सेट केला तो स्टँडर्ड. त्याच भाशेन स्टँडर्ड मोगाच्या बाबडीनो देवाचे वाटेन एकूच स्टँडर्ड आहा, तें जावन आसा देवाचें उतर. तुज्या आनी म्हज्या अंतस्कोनाची आकारणी जातली जाल्यार आमकां देवाच्या उतराच्या स्टँडर्डा प्रमाणे तें आमी सेट करचें. ना जाल्यार आमचें अंतस्कोन आमकां चुकीचें कितेंय सांगूंक शकता.
Our consciences have to be formed according to the standard of the word of God. Jesus said, Jesus म्हणे, sanctify them in the truth. Your word is truth. John शुभ वर्तमान 17:16 John 17:17 sanctify them in the truth. तूं जर पवित्र जातलो, तूं जर नितळ जातलो, तूं जर आत्मीक तुजी वाड जातली जाल्यार तुका पवित्र करूंक जेजू म्हणटा स्वतान तूं पवित्र जाताय आनी स्वतान पवित्र जावप म्हणून जेजू म्हणटा फुडें म्हजें उतर सत. माय वर्ड इज द ट्रूथ. Sanctify them in the truth. Your word is the truth. आनी सत म्हणजे कितें? सत केदींच बदलना. The meaning of the word truth is that which is consistent, that which doesn't change, unchangeable. सत बदलना. इंडियेकूय सत तेंच, अमेरिकेकूय सत तेंच, युरोपाकूय सत तेंच, ऑस्ट्रेलियाकूय सत तेंच. म्हणजे पोर्तुगाल जोर इंडियेक पातोक, गोंया पातोक, इंग्लंडाक पातोक, ऑस्ट्रेलियाक पातोक, पोर्तुगाल पातोक खुंयसरूय गेल्यार देवान 10 मानामेंट दिले, 10 सजेशन दिवंक नात. God did not give us 10 suggestions, God gave us 10 commandments. The commandments means they are commanded. We have to obey. That is the truth of God. The truth which cannot be changed. Whatever the laws the countries may make, whatever the laws people may tell you, whatever the voices the people may tell you, the संवसाराचे लोट आमचे मागता तेन्ना पासून आमी थीर केन्ना रावतले जेन्ना आमचे अंतस्करणाचे आकारणी देवाच्या स्वता प्रमाणे जाल्या. And we have formed our consciences according to the word of God, according to the voice of God. आणि मोगाच्या बाबडीनो तेन्ना आमी सत आणि 40 मध्ये ओळख पारखूंक आमी पावतले. We will understand the difference between light and darkness. उजवाड आणि काळूक हाचे मदीं अंतर आमकां कळटलें. कित्याक आयज संवसारांत मोगाच्या बाबडीनो सगळो घुसपा गोंदळ, इगोर्ज मातयेन जायते पावटी घुसपा गोंदळ, कितें सारकें कितें सारकें न्हू. पूण जेजून म्हणलें, let your yes be a yes, let your no be a no, everything else comes from the devil. तुजें वय वय जावं दी, तुजें ना ना जावं दी, बाकीचें सगळें सैतानांतावन येता, वायटव्यातावन येता. There is no maybe in the language of God. There is no perhaps in the language of God. There is no subjectivity in the language of God. There is no relativity in the subject of God. Relativism in the language of God. देवाचे उतरांत बदलली ना. जेजू क्रिस्त तोच काल, आयज आणि सदांकाल. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. जेजू क्रिस्त तोच काल, आयज आणि सदांकाल. Hebrews 13:8. आणि मोगाच्या बाबडीनो देव आमकां देण्यांनी भरता. देव आमच्या अंतस्करणाक आपल्या उतरा वरवीं जागयता. देव आमकां उस्कायता आनी आमकां सांगता, म्हज्या पुता, म्हजे तुवे, तूं आत्मीक तुजी वाड जावंक सोदताय, 2 हातयारां, भावार्थ आनी नितळ अंतस्करण. भावार्थ आनी आकारणी असलेली अंतस्करण. फेथ अँड अ वेल फॉर्म्ड कॉन्शियन्स, अ क्लियर कॉन्शियन्स. आनी मोगाच्या इश्टानू सोंपयता तेन्ना हे दोन उदाहरण तुमचे मुखार दवरता. बिशप फुल्टन शीन, बिस्म फुल्टन शीन, अमेरिकेचो फांकी बिस्म, ताका आतां भाग्यवंत मुक्तिवंत नेमूंक आतां ताचें प्रोसेस चालू आहा. तो 2 घडणेची खबर करता. तो म्हणटा ताका एक मनीस मेळ्ळो एका हॉटेलांत. हो दादलो तो म्हणटा ही वॉज इन द ड्रामान तो काम करी आनी ताका पॅरीस हांगासर मेळ्ळो, फ्रांसाक. आनी हांगासर ताका ताजे लागीं उलयले उपरांत तो एक वायट जिवीत जियेतालो. तो काजरा भायर संबंदान तो जियेतालो. आनी बिशप फुल्टन शीन ताणें ताका त्या दिसाक राती एडोरेशन करूंक आपयलो. तो फादरीन म्हणलें, आपूण मोमार्थ हांगा द माउंट ऑफ द मार्टर्स इन फ्रांस हांगासर आपूण म्हणटा आख्खी रातभर मागणें करूंक वेता, तूं येताय. आनी ताका कुरपेन हात लायलो. आनी ह्या मनशान वय म्हणलें आनी आख्खी रातभर
बिशप फुलटन शीन ताच्या भायर सांगाती बसलो. बिलकुल ताका जॅम पडोंक ना आनी ताका व्हडली कुरपा मेळ्ळी आनी ताणें आपले थंयसर बसलो, मागणें केलें आनी मोगाच्या बाबडीनो तो भायर सरलो आनी हॉटेलांत गेलो. आनी बिशप फुलटन शीन म्हणटा आनी एक पावटी आनी एक उदाहरण. एक दीस तो एका फिरगुर्जेन आसलो. देराचेर आवाज जाता तो पळोवन सकाळ फुडें भोव सकाळीं मे बी 3 or 4 in the morning आवाज जाता म्हणून ताणें वचून देर उगडल्यार एक सोरो पियेल्लें तोरणाटें चेडूं भितर पडलें, अ यंग वुमन. आनी फादरीन ताका विचारलें तूं कोण? तेन्ना तिणें एका थंयसर व्हडलो बिल बोर्ड आसलो. देयर वॉज अ ह्यूज बिल बोर्ड, अ बॅनर, आनी ताचेर बोट दाखोवन म्हणलें तें एक्ट्रेस हांव, आय एम दॅट लीड एक्ट्रेस इन दॅट. आनी तिका विचारलें तूं कातोल? तें म्हणूंक लागलें वय. आनी फादरीन तेका आपयलें आनी फादरीन म्हणलें यो तूं सारकी सारकी तोंडाय आहा, तुका हांव कॉफी दितां. आनी फादरीन म्हणलें तें म्हणूंक लागलें फादर एकूच ऑन वन कंडिशन आय वील कम इन सायड, एका कंडिशनान हांव भितर सरतलें. फादर म्हणलें कितें? तूं म्हाका कुमसार करूंक सांगचो नाय. फादर म्हणलें यो तूं. आपयलें, कॉफी दिली आनी कॉफी दिल्या उपरांत चलता आसतना कुमसारीण आसलें थंयसर. फादरीन थंयसर ताका दुखोल्लें आनी ताणें विचारलें फादर तूं कितें कोत्ताय? फादर तुका सांगलेलें हांव तूं म्हाका कुमसार करूंक म्हाजे लागीं सांगचो नाय म्हणून. फादरीन म्हणलें हांव तुका सांगिना, हांव तुका दुखोलतां. आय एम फोर्सिंग यू मेक युअर कन्फेशन. ते चेडवान कुमसार केलें आनी हे दोग जाणांची काणी बिशप फुलटन शीन म्हणटा. पयलो म्हणटा येदी व्हडली कुरपा ताका मेळ्ळेली आख्खी रात वर मागण्यांत सारूंक, आनी उपरांत ताणें पोत्तून आपल्या मोस्त्या जिवितांत तो भितर सरलो. अंतस्कोनाचो ताळो कुशीन काडून दवरलो. पूण हे दुसरें, हे चेडूं, हे हिरोईन, हे एक्ट्रेस, तेणें त्या एका कुमसारा वरवीं ताचें जिवीत पोतोरलें आनी तें एका क्लॉइस्टर्ड मोठांत भितर सरलें. शी एंटर्ड अ पुअर क्लेअर क्लॉइस्टर्ड कॉन्वेंट अँड शी बिकेम अ व्हेरी होली अँड प्रेयरफुल नन. दोगांयकूय कुरपा मेळ्ळी, दोगांयकूय देवाचो ताळो आयकूंक आयलो. दोगांयनी कुरपा घेतल्या उपरांत एकल्यान नाकारलें, दुसऱ्यान स्विकारलें. तुजें आनी म्हजें कितें काय? मोगाळ बापा, तुजें उतर घेवंक, अंतस्कोनाचो ताळो आयकूंक आमकां आदार दी. आमी हुस्कोत बापा, आमच्या हुस्कोतायेन तुजो आदार आमकां दी. मोगाळ माये, माग आमच्या पासत. नवान मरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर जे थंय आसा, उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव सपूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माय पापयां खातीर विनोती कोर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदियांत आनी सदांच सर्वता आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.